जाल्ले आसा की गाडयेन कोण आशिल्ले, गाडी कोणाची, ते प्रायम अक्युज्डाक तुम्ही अरेस्ट करून तांकां बेल सुद्धा दिली. ह्याच क्रायम ब्रांचान पयरूच सांगला कोर्टान की कस्टडी ऑफ दिस पर्सन इज नो लॉंगर रिक्वायर्ड. सो वाय इज कस्टडी ऑफ अमित पालेकर रिक्वायर्ड? सो हो प्रश्न पडटा. सो तुम्ही कसले इन्व्हेस्टिगेशन करता कांयच कळना. इफ कस्टडी ऑफ द एक्यूज इज नो लॉंगर, एक्चुअल एक्यूज इज नो लॉंगर रिक्वायर्ड, म्हणजे तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन काबार झाले. सो व्हॉट इज द कंक्लुजन ऑफ दिस केस? ह्या केसीचे कंक्लुजन लोकांक कांयच खबर ना आणि आमच्या प्रेसिडेंटाक आज घरच्यान उखलून हाडला. गोंयभर लोक म्हणटा मेघना वॉज ड्रायव्हिंग, मेघना शूड बी अरेस्टेड. आख्खो गोंयभर लोक म्हणटा आणि मेघना अरेस्ट जावपा जाय आशिल्ले. आणि आज हुंय काय म्हणल्यार मेघनागे नांव लिपयलां आणि कितें म्हणल्यार अमित हात भितर हाडली रिपोर्टाक. आतां तेका अरेस्ट करून दवरला. सो मेघनाचे फोकस आहलो. मेघना शूड हॅव बीन अरेस्टेड, मेघना वॉज ड्रंक, परेश शूड हॅव बीन अरेस्टेड. हें सगळ्यांक कोण आसना आज एक केला. सो मागीर म्हणटा की आम उलयताय म्हूण. भामण जाय तुमक सगळ्यांक हिंगा. पूण जेन्ना भंडारी समाजाचो जेन्ना एक लिडर मुखार तुमकां आदोगाद जावन मुखार सरता आणि वयर सरपा जेन्ना प्रयत्न करतात तुमी तांकां सकयल करताय. अँड दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टुडे इन गोवा. बीजेपी स्वताक फटोवंक शकता पूण गोंयकारांक फटोवंक शकना. गोंयकारांक मेन इश्यू वेल्यान दुसरे कडेन वळोवपाक भाजपान पुलिसांचो वापर करून अमित पालेकराक अरेस्ट केलो म्हूण गोवा फॉरवर्डचो अध्यक्ष आणि फातोड्ड्याचो आमदार विजय सरदेसायाचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.